गोवा तमनार पावर लायनी खातीर सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ल्या केंद्रीय समितीचो पयलींच्या पावर लायनीक तेंकून नवी लायन व्हरपाचो सल्लो मानून घेतला। गोंयांत येवपी 440 केव्हीए तमनार पावर लायनीक लागून राना वाठार इबाडचो न्हय म्हूण हो सल्लो मान्य केला। सर्वोच्च न्यायालयाची 3 न्यायाधीशांचे खंडपीठान केंद्रीय समितीन दिल्ल्या अहवालाचेर विचार करून सल्लो मान्य केला। गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिकेत राष्ट्रीय राना मंडळान दिल्ल्या गोवा डबल ट्रॅकिंग महामार्ग चौपदीकरण आनी तमनार पावर लायनीच्या परवानगीचेर फेरविचार करपाचेर मागणी केल्ली। केंद्रीय समितीनूय हे प्रकल्पा विशीं चिंता उक्तायली। सैम इबाडून प्रकल्प करपाचेर कसलेंच ठाम कारण ना अशें केंद्रीय समितीन म्हणलां। रेल्वे डबल ट्रॅकिंगचोय कांयच व्हडा प्रमाणात फायदो जावचो ना अशें समितीन म्हणटा।